नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर येता टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे। मुख्यमंत्र्यांचे पुलिशेक निर्देश। व्हेरिफिकेशन करिनासतना बिराडाक दवरपी घरधनियांचेर जातली कारवाय। दिवाडे गोलाती नावेलीची ग्रामसभा तापली। इको टुरिझम प्रकल्पाक केलो विरोध। ह्या प्रकल्पार थारावूय केलो पास। लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीकूय नाका म्हणटा सरपंच मारिया पिंटो। गोवा डेरीची कुट्टी सहकार भवनात जाली वर्सुकी बसका। डेरीक 2 कोटी 40 लाख रुपयाचो जाला फायदो। अध्यक्ष पराग नगरसेकराची माहिती। आमी रोमी कोंकणी विरोधात ना, जांकां ह्या विशयाचेर वाद निर्माण करपाचो आसा तांणी सर्वोच्च न्यायालयात वचचें म्हणटा कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा रत्नमाला दिवकर। एका पुलीस स्टेशनात 3 वर्सां काडिल्ल्या पुलिसांची जातली बदली। फावराचेर खंयच्याय पुलिसाक एका जाग्यार मेळचें ना रावपाक। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची माहिती। आणि शिमेपलतडच्या दहशतवादी धोरणात पाकिस्तानाक येवचें ना यश। प्रत्येक कृतीचे तांकां भोगचेच पडटले परिणाम। भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर यांची पाकिस्तानाक शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। राज्यात वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान पुलिशेक दिल्यात। बिराडाक दवरिल्ल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 ते 10 तारखेमेरेन जावपाकूच जाय। हे व्हेरिफिकेशन करिनासतना बिराडाक दवरपी घरधनियांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। पुलीस व्हेरिफिकेशन करिना जाल्यार घरधनियांक 10,000 दंड भरचो पडटलो। तशेंच भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांचे व्हेरिफिकेशन कामगार आयोगाकडेन करप सक्तीचें केलां। हे व्हेरिफिकेशन नासतना काम करतना सापडले जाल्यार संबंधीत कंत्राटदारांची कामां बंद उडयतले अशी ताकीदूय मुख्यमंत्र्यान दिली। कारण म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स along with the DGP आणि all SPs, SP नॉट, SP क्राईम, SP परत सायबर सिक्युरिटी, परत सगळे जण SP आज हांगा आपयल्लो। एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म वो पुलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो। आणि जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणूय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायनाल 10,000 रुपया, ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले। इन्क्लुडींग इंडस्ट्रियल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता। आज आमी काही डिसिजन्स घेतला, ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो। म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी। लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड विथ अवर लेबर कमिशनर्स। आणि जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरूय लेबर कमिशनरान रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांची कामां बंद जातली। आणि तांच्यांनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आणि अलॉंग विथ देअर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी आम्ही पळयता की फाटले जर इश्यू सगळे काढून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा, खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसूं, भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसा। आपूण जर पासपोर्टा खातीर कोणाक जर एनओसी दिता आसत जाल्यार हाज्या फुडें त्रासान पडटले। आपल्या घरान रावन आपल्या एड्रेसाचेर जर पासपोर्ट तो घेवपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर तो कितें तरी क्रायम करतलो आणि तुमी गोंयकार त्रासान पडटले। म्हणजे आपल्या घरान दवरता तो मनीस कोण, आपल्या घरान आसा तो लेबर कोण आणि तो खंयच्यान आयला हेजें सगळें व्हेरिफिकेशन करप हें गरजेचें आसा। दिवाळेच्या गोलाती नावेलीची ग्रामसभा इको टुरिझम प्रकल्पावेल्यान बरीच तापली। थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। तशेंच ह्या प्रकल्पार थारावूय पास केला। खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प येवपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। दिवाडे जुंव्यार 1980 वर्सा सरकारान 7,000 चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली। कितलीशीच वर्सां जाली जमीन वापरविणे पडून आशिल्ली। आता खंय हे जमनीचेर इको टुरिझम प्रकल्प येवपाचो आसा अशें लोकांच्या कानार पडला। ह्या प्रकल्पाक लागून दिवाडे जुंव्याचे अस्तित्व धोक्यात येतले असो भंय लोकांक पडला। ह्या प्रकल्पार पंचायतीन लोकांची बाजू उखलून धरीत ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्या। लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीक हो प्रकल्प नाका अशें सरपंच मारियो पिंटो सांगता। थळाव्या लोकांक विश्वासान घेयनासतना हो प्रकल्प दिवाडे जुंव्यार हाडपाचो यत्न चल्ला अशें आदले सरपंच प्रसाद हरमलकर हांणी सांगले।
ग्रामसभा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयल्ली आमच्या विलेज पंचायत बोर्डीन अवेलेबल बॉडी एट फोर्टनायटली मिटींग रिजॉल्व केल्लें कित्याक हो एक टुरिजम एको टुरिजम प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आनी सिमित्रीक तेगून आनी जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचें देवूळ आहा आनी हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस द सेंक्टिटी ऑफ द होल प्लेस विल बी लॉस्ट आय डोंट नो वॉट टुरिजम डिपार्टमेंट वॉन्ट टू डू आमी कितें मागलेले आमचे कॉरेस्पॉन्डंट पळय तर प्रत्येक टायम आमी टुरिस्मांक सांगता तो पार्क डेवलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर दे कॅन प्ले देर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर which will be for the use of the people, the locals, and don't bring such big project. The identity of the village will be lost. We will be no more. We will be foreigners in our own land. So Diwar is a unique village, and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest. Even if we have to give our blood, we will give. Let this message go very clear. Thank you very much. डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही सांगलेले न्हू डिपार्टमेंटाक आमी पत्र केला आमचे कितें आसता एप्लाय नो रिप्लाय एप्लाय नो रिप्लाय ताचो गव्हर्मेंटाचो आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते व्हेरी गुड हांव कोणाचो मिनिस्टराचो दोश करिना हे गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा न्ही गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा थोडे काम करता हांव सगळ्यांचेर टिका करिना दे डोंट बॉदर IAS ऑफिसर येतात एन्जॉय जातात चल्ले आनी लँड दिश्टी पडले दिवाडेर आनी घेतले दॅट इज तांचो मुद्दो तो तुम्ही एक म्हटलेले दिवारेन तुमचो सायलंट प्रोटेस्ट आसता तो केन्ना सायलंट प्रोटेस्ट तांच्यांनी उलो मारला ओल्ड गोवा एक्शन हे ते 6 तारखेर 1 तारखेर सायलंट प्रोटेस्ट एट DCP ऑफिस हां आनी मागीर 6 तारखेर एक मोर्चा आसतलो ओल्ड गोवा हो प्रोजेक्ट येता ट्युरिजमाचे प्रॉपर्टी ना आतां ही टुरिजमाक प्रॉपर्टी कोणें दिली ही टुरिजमाक प्रॉपर्टी आमच्या कोंकणींनी चर्चीन आनी गांवच्या लोकांनी दिल्ली फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल आनी तेजेर क्लियरली मेन्शन ताका एवॉर्ड दिला पळय तेजेर क्लियरली मेन्शन आसा दीस लँड इज बींग एवॉर्डेड टू यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिलॉक ऑफ दिवार फॉर पब्लीक यूज सो टुडे आयज टुरिजम कितें करता वयता थंयसर कन्स्ट्रक्शनाक करता आमकां ती कन्स्ट्रक्शनां नाका आ विलेज कॅनॉट टेक दॅट प्रेशर सद्या पयलीं ही टुरिजमा कडेन जाता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक युजाकूच ही सुवात डेवलप करची म्हणजे द पार्क डेवलप करचो कितें फॉर वेर पब्लीक कॅन अटेंड यू कॅनॉट गेट प्रायवेट इन्वेस्टर्स ओवर हियर एंड डू कमर्शियल एक्टिविटीज इन आवर लँड दीस लँड हॅज बीन This land has been given to the tourism department for a specific purpose, and the purpose is there in the award. I really don't understand what is wrong with the tourism department and the ministry that they are taking our land, Diwar land, for the benefit of the villagers and giving to private entities. That doesn't make any sense. So we outrightly, the entire village outrightly reject this project, reject in the sense we are opposing this project and we do not want anybody to invade our privacy or invade our park, which is for the benefit of the villagers. So project कितें आता The project as per little knowledge that I got, ह्या प्रोजेक्टाचेर तेंच्यांनी कितें केला तो एरिया आसा पळय about 7,000 square meters of area तेजेर ते Swiss cottages घालपाक सोदता. Now nothing has been defined. Now what we see on the internet is each Swiss cottage can accommodate 4 rooms to 10 rooms also. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुट्टी सहकार भवनात शेनवारा गोवा डेअरीची वर्सुकी बसका जाली. गोवा डेअरीक फाटल्या आर्थीक वर्स सुमार 2 कोटी 40 लाख रुपयाचो फायदो जाला. तशेंच दूध उत्पादकांक बेगीनूच दुधाचो दर वाड दितले अशें गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकार हांणी सांगलें. फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी एन्युअल लॉस करताले तेवूय जवळ जवळ आमचे 2 कोटी 40 लाख प्रॉफिट फॉर दीस फायनान्शियल लिमिटेड लॉसीस आसात. ह्या वर्सा 2 कोटी 40 लाख सुमार आमी प्रॉफिटान आसा. ताचें अशें म्हणणें आसा की जर तुमी फार्मरान 3 रुपया वाडयात जर तुमी वर्करान 1 कितलो वाडयता सपोज
गोंयकारांक जर DA 3% वाडयता जाल्यार फार्मरांक 3 रुपया वाडोवचे पडटा. सपोज तांचो जेन्ना जसो जसो तांचो DA वाडटा तसो तसो फार्मरांक हे वाडोवचें. तांकां 3% जर DA दिता आमकां 3%. सो आमकां तें स्टडी करचें पडटलें कित्याक फायनान्शियल पोजिशन आमकां पळोवचें पडटा. दूध रेट वाडोवपाचें कितें डिसिजन आसा? दूध रेट 2 लिटर वाडोवपाचें. चेअरमॅनान एक बरें आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळे जाग्यार घालतले. कित्याक आतां तेणी सांगला चेअरमॅन प्लस हे आनी प्लस सेकेंड थर्ड थिंग म्हळ्यार आमकां NDDBचो एक बरी गजाल NDDBचो MD अपॉयंटमेंट आमकां फूल टायम MD जाता. आनी तेणी खूब हेजेर इन्क्वायरी जाली आनी गेले ते विधानसभेक जेन्ना माननीय आमदार बाब विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन काडलेलो की गोवा डेरी खूब हे गोवा डेरीची स्टाफ LIC करता हे करता तेजेर हांगा बात आसताली की ते LIC तर करता पळय न्हू तेंचेर एक्शन. तो एक मुद्दो काडलो की तो एक मुद्दो खरोच एक हे आशिल्लो की ते हांगसर काम करून भायरी काम करताले. एजंट म्हणून आशिल्ले भायरी काम करताले. आतां सद्या तरी एकूच हे येयल्या ते एजंट. आनी आमी एक चेअरमॅना रिक्वेस्ट केला की आतां प्रायवेट खावड जी येता ते म्हयन्यान ती खावड वाडयता आनी खूब फार्मर आसा जाल्यार की ती धंदो नाका म्हणून सोडले. पूण चेअरमॅना आमी रिक्वेस्ट केला की ही खावडीचो प्लांट बेगीन तुवें गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें घेवन हे बेगीन खावडीचो प्लांट चालू करचो. आमी रोमी कोंकणी विरोधात ना, मात जांकां ह्या विशयाचेर वाद निर्माण करपाचो आसा तांणी सर्वोच्च न्यायालयात वचचें. आमकां कसलीच हरकत ना अशें स्पश्ट मत कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा रत्नमाला दिवकर हांणी उक्तायलें. ती कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयताली. दुसरो जो मुद्दो म्हणजे जी ही खंत भोगता वायट दिसता की आमचेच भाव एका तेंपार जे कोंकणी खातीर कोंकणीच्या हक्का खातीर झगडले ते आयज लिपीच्या नांवान गोंयांत 2 चुली मांडपाक सोदता. आतां ताणें एक लक्षात दवरूंक जाय की जे पळय भारतांत धार्मीक ध्रुवीकरणाचें राजकारण चल्लां तातूंत तुमी ताका पोसवण दिनात न्हू. आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफळी माजून तुमी ताका साडे घालनात न्हू. ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो. आमी रोमी विरुद्ध नात. आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे जे लोक रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी जोड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात. कोंकणी भाशा मंडळ रोमी साहित्य पुस्तकांक पुरस्कार दिता. आमची खंयचीय साहित्य रचना पळयात जावं शणैगोंय बाब कथामाळ जावं शाळी मस्ती गितां खंयची पळयात आमी गोंयांतल्या सगळ्या शैलींचो आस्पाव करून तातूंत भितर आमी घालतात. म्हणटकच आमचो रोमी खातीर विरोध ना. आनी आतां सद्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटा ताणें सुप्रीम कोर्टान वचपाचें थारायला अशें आयकलां. म्हाका दिसता ताणें वचचें. कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थानां करून हे रोमी हक्क डावल्लो ताणें जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमी हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना. भारता भितर हेर भाशा आसात 2 लिपी वापरतात. सो ताणें तो विचारपूर्वक केलो असो आमी मानतात. तरी ताणें केलें जाल्यार बरें जातलें कारण तुमी वचातच कारण ताचो एकदां तरी मोक्ष जावं दी. आनी मागीर सगळें करता आसतना तुमी बी मातशे एका स्वरान आमचे मदीं विचार मतभेद जालो तरी सरकाराक केन्ना तरी अंमलबजावणीचेर मातसो प्रश्न करात न्हू. हें तुमचे कडेन मागता. एका पुलीस स्टेशनात 3 वर्सां काडिल्ल्या पुलिसांची बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतला. खंयच्याच पुलिसाक आतां एक पुलीस स्टेशनात 3 वर्सां वयर रावपाक मेळचें ना खंय. तशेंच खंयच्याच पुलिसाक फावर मारून एकाच जाग्यार रावपाक मेळचें ना अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें आसा. इलिगॅलिटीचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आमी पळयल्या की स्पेसिफीक लोक ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या क्रायमांनी इन्वॉल्व आसा. काही लिस्टेड नांवांय आसा तांकांय बी म्हणजे हद्दपार करपाचें थारायलां. आनी ह्या स्पेसिफीक लोकांचेर सरकाराची नजर आसा. हे जे लोक अशा पद्दतीन एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे क्रायम करपाचे जे आहा पळय तांच्यांनी जी सुरवात केला ताजेर स्ट्रिक्टली गव्हर्मेंट जे आहा पळय उबी रावचें ना. ह्यान फुडें 3 वर्सां जाल्ले 3 वर्सां आनी चड आशिल्लो PI
ह्या पुलीस स्टेशनांनी उरचे ना, तांकांय ट्रान्सफरी करतले. PI आसत, PSI आसत किंवा PC आसत. We will change them from the police station to traffic to SP to postal. हे सगळे रोटेशन सिस्टम जे सगळे जाण थोडे जाण जाग्याचे जाल्ले आसले तांकां शिफ्ट करपाक सुरवात केला. खंयच्याच कोणाचो फावर लागून जे PI आहा कोण उरचे ना, इन्क्लुडींग DYSP. जस्ट आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे 3 वर्सां वयर जाल्ले एकटोय खंयच्याच जाग्यार उरचो ना. स्ट्रिक्टली फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर सगळ्यांच्यो ऑर्डरी येवपाक सुरवात जातल्यो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हेचे मॉनिटरींग करपा खातीर एक सिस्टम रेडी केलें. त्या सिस्टमांतल्यान म्हणजे आमी पळयता की व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंटाच्या सयत एक आमी सायबर क्रायम जो आहा पळय हो खूब मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल कसो दवरप वेगवेगळ्या क्रायम्साचेर हाजेर आमी वर्किंग करता. हाज्या कडेन म्हणजे कितें म्हणजे इवन दो मनी रिलेटेड क्रायम जरी आसत जाल्यार ताका रायबंदरा आमच्या सायबर क्रायम ब्रांचीन येवपाची गरज ना. इट इज अ कंपल्सरी यू शूड जस्ट डायल दॅट अवर नंबर आनी दॅट कंप्लेन वील बी द रजिस्टर्ड. ही सिस्टम आमी फॉलो करता. सो होम डिपार्टमेंटाचे त्या खातीर आज संडे आसुनूय बी हांवें सगळ्या जाणांक हांगासर आफोवन जे डिपार्टमेंटाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत ही मिटींग ऑर्गनायज केली. सो दॅट ह्यान फुडें वेगवेगळ्या पद्दतीचे अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली सगळ्याचे विजील जे आहा दवरता. पाकिस्तान शिमे पलतडी दहशतवादाचे धोरण राबयता, पण हातूंत ते केन्नाच यशस्वी जावचे नात. तांच्या प्रत्येक कृतीचे परिणाम तांकां भोगचेच पडटले अशी शिटकावणी भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी पाकिस्तानाक दिली. आता पाकिस्ताना वांगडा उलोवप जातले ते पाक व्याप्त काश्मीराच्या मुद्द्याचेर. पाक व्याप्त काश्मीराक खाली करपाक लावपाचो हो एकूच मुद्दो आसा अशें तांचें म्हणणें. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 19व्या सत्राक संबोधित करताले. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. कुळे वाठारांत बनावट पुलिसांचो धुमाकूळ सुरू आसा. मडगांवसान अंकोला नुस्तें घेवन वचपी टेम्पोक चिंचिणी दाणेवाड्या हांगा 2 जाणांनी बनावट पुलीस जावन टेम्पोची तपासणी करता अशें सांगून टेम्पोंतल्यान सुमार 75,000 फारायले. कांय वेळा उपरांत टेम्पो चालकाक आपली फसवणूक जाल्ल्याचे कळटकीत मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. मडगांव पुलिसाचो तपास सुरू आसा. मडगांवसून अंकोला जाणार होतो मी. पार्टीकडनं मासोळी गाडी आमची पैसे घेऊन येता देवगड म्हणजे आडवा घातले गाडी. आडवा घालून आम्ही पोलीस बोलून चेकिंग ते केले. दारू सप्लाय ते करता मी का बोललो चेकिंग करा तुम्ही. तशी का नाही चेकिंग केले गाडी. डॅशबोर्डमध्ये क्लायंटचं अमाऊंट होतं, पार्टीचं अमाऊंट होतं, ते डॅशबोर्ड धरू नका म्हणून बोललो होतो. त्याने म्हणून आम्ही पैशासाठी का करत नाही, तुम्ही खालीच फक्त चावी द्या म्हणून सांगितलं त्यांनी. चावी दिलो. चावी दिल्यानंतर पैसे पुरते ठेवून चादरमध्ये घालून सीटाच्या मागं ठेवले. ते सीटर मागं ठेवून झाल्यानंतर मी आणिकले साईड डोर बाहेर पोलीस होते की त्याने धमकी दिली आम्हाला.
दारू पेतो, गांजा ओढतो, ते ओढतो म्हणून धमकी देऊन डोरासून बाहेर काढून घेऊन गेले. रिटर्न आणि मी घाबरून तिकडनं जागा खाली करून पोळेम गेटाकडं मागं पंप डिझेल घालत होतो. पैसे बघताना पैसेच नव्हते. रिटर्न आणि मडगाव होता. किती लोक ते? दोन लोक. बाईक घेऊन? बाईक काय बाईकचा नंबर बी काय? आणि काय ड्रेस युनिफॉर्म होता त्यांचा? नाही, बिन विदाउट ड्रेस. म्हणजे त्यांनी सांगितलं पोलीस आहे म्हणून आयडेंटिटी कार्ड दाखवले. आयडेंटिटी कार्डवर पोलीसचं हे होतं, युनिफॉर्म होतं. आम्ही सर तुम्ही चेक करा बोललो. सहज घ्या, तर तुम्ही दाखवला तर आम्ही काय बोला शकत नहीं ना. तुम्हें चेक करा सर, हमसे तस्वीर कहाँ धंधे नहीं चेक अभी कितना 11 साढ़े 11 बजे तक शायद फोन आया उधर गांव पे अंकोला में, कारवार से थोड़ा आगे. उधर से फिर मैं मेरे कजिन को और मेरे भाई को लेके आया. मैं इधर पोलेम के लिए आया. पोलेम में तभी ये बोला ऐसा ऐसा हो गया है, पैसा पूरा निकाल के लिए पुलिस बोल के आए लोग और मेरे को अटैक करके रुकाए. उसमें बाद में 1 लाख धमकी दिया, मेरे को नीचे लिया और 1 लाख ने पैसे उठाया. और मैं वहाँ पे जगह पे स्पॉट पे चेक नहीं किया, मेरे सामने वो सीट पे रखे थे, इसके लिए मैं ध्यान नहीं गया मेरा. तो उधर डीजल डालने के वक्त पैसा लेने के टाइम में मैं देखा तो कोई पैसा नहीं था बोल के बोला. उसके बाद में हम लोग इधर स्टेशन को उसको लेके आए, गाड़ी को भी उधर से पलन से फिर से लेके कुकड़ी पुलिस स्टेशन को आए. पुलिस स्टेशन? हाँ. अभी कंप्लेन दिया? हाँ, अभी ये नहीं हुआ, FIR नहीं किया वो, लेकिन कंप्लेंट हो जाएगा अभी. क्योंकि वो कैमरा वगैरह वो कुछ गैरेज का कैमरा चालू है वो बोल रहे हैं वो लोग, तो वो फुटेज भेजेगा. उसके बाद में वो इन्फॉर्म करते हैं, बोले देखेंगे. कितना पैसा लेके गए? 75,000 था सर. 7. हाँ, वो मछली वाला दूसरे का पैसा था, वो पार्टी को देना है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है. आपका नाम? मेरा नाम मंजुनाथ. मंजुनाथ शिवाजी मास्टर. मेरा बहन का लड़का है नेफ्यू. जुलूस असू वा कितें, DGP आणि पोलीस निरीक्षक परिस्थिती पळोवन निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. काणकोण जुलूसाच्या वादाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. DGP आणि आमचे सगळे PIs हे हेजेर योग्य तो निर्णय, तो जुलूस असो किंवा आनी कितें असो, अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन्स दे टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू दॅट. म्हणजे दिवप ना दिवप, दे टेक लॉ अँड ऑर्डर कितें जातलें हें पळोवन ते परमिशन. एके तरणाटे चलयेक सुमार 19 लाख रुपयांची तोपी घालपी दुबावीत तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. महाराष्ट्रातल्या सातारा वाठारांत वचून पुलिसांनी ही कारवाय केली. दुबावीत तरणाट्यान चड पयशे मेळोवन दिवपाचे हायस दाखोवन पाळयेच्या एके तरणाटेक 19 लाखांचो चुनो लायिल्ल्याचें कळटा. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचे नाव साई सुनील दळवी अशें आसा आनी तो 25 वर्सां पिरायेचो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल तालुक्यातल्या पाळी गावात रावपी सलोनी सीताराम गावस हे तरणाटेक चड पयशे मेळोवन दिवपाचे हायस दाखोवन दुबावीत साई दळवी ह्या तरणाट्यान 18,99,840 रुपयांची तोपी घातिल्ली. हे विशीं सलोनी गावस हे तरणाटेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे कागाळीक अनुसरून भारतीय दंड संहितेच्या 420, 384 आणि 5062 ह्या कलमा खाला गुन्ह्या नोंद करून तपास सुरू केल्लो. दुबावीत तरणाटो महाराष्ट्रातल्या सातारा वाठारात आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेक मेळटकीच दिवचल पुलिशेन एक टीम सातारा वाठारात धाडिल्ली. हे टिमीन शेनवारा कारवाई करताना दुबावीत तरणाट्याक धरपाक येस मेळयले. दुबावीत तरणाट्याक दिवचले हाडून ताका रितसर अटक केल्या. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI सुनील पाटील आणि टिमी ही कारवाई करून दुबावीत साई दळवी ह्या तरणाट्याक मोठ्या शिथाबीन अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत साई दळवी हो तरणाटो काणकोण आणि हेर कांय पुलीस स्टेशनांक जाय आसा. ताचे आड वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर गुन्ह्या नोंद आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचलचे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हो रिपोर्टर तुकाराम सावंत. चिमल जंक्शन हो अपघाताचो हॉटस्पॉट जावन आशिल्ल्यान थळाव्यांच्या मागणे उपरांत हांगा फ्लायओव्हर बांदपाच्या कामाक सुरवात जाली. आता ह्या फ्लायओव्हराचो एक भाग पुरायेन तयार जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचे लोड टेस्टिंगूय जाल्लें आसा. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो करतलो अशी माहिती मेळटा. फायनली चिमल्याचो जो फ्लायओव्हर आसा ह्या फ्लायओव्हराचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्लें आसा आनी हें जें काम आसा त्या कामाक सद्याक आतां लोड टेस्टिंग हो जो ह्या फ्लायओव्हराचो सद्याक चालू आसा आनीक हो जो फ्लायओव्हर आशिल्लो तो फ्लायओव्हर थंय जाय असो थळाव्यांचो खूब असो डिमांड आशिल्लो. कित्याक थंय मेन म्हटल्यार फाटल्या तेंपार आमी पळयल्यात खूब अशे एक्सिडेंट जाले आनी खुबश्या लोकांनी थंय आपलो जीव वगडयलो. मागीर तेका लागून थंयचे जे थळावे आसात त्या थळाव्यांचो मेन असो डिमांड आशिल्लो की तांकां हो फ्लायओव्हर जाय. आतां फायनली एक सायडीक हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक सायडीक तेजें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी थंयचें लोड टेस्टिंग काम सुरू जाल्लें आसा. आनी मेन म्हटल्यार ह्या फ्लायओव्हराचें जेन्ना काम चालू आशिल्लें तें काम चालू आसतना खूब अशें ट्रॅफिक जे पणजेच्यान जे फोंड्या किंवा मार्शल ते सायडीक वचपाचें खुबशे अशें ट्रॅफिक थंय जातालें आनी खूब अशें सांजे वेळार थंय गर्दी जाताली ती आमकां दिश्टी पडटाली. जाल्यार हो जेन्ना फ्लायओव्हर जातलो तेन्ना खंय ना खंय थंय ट्रॅफिक जें आसा तें सुरळीत सुट्टलें. आनीक ह्या फ्लायओव्हराचें इनॉग्रेशन जें आसा तें ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर हेजे मदीं जावपाची शक्यता आसा. कित्याक काय म्हटल्यार जें ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जें जावपाचें आसा तेका लागून देश विदेशांच्यान जे पर्यटक येतले तांकां लागून थंय गर्दी जावचे पयलीं हें इनॉग्रेशन करपाची शक्यता आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.